मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान पक्षाचे आमदार आणि कार्यकर्त्यांक जाहीर वक्तव्यां करताना सावधगिरी बाळगपाचे आवाहन केले। खंयच्याय सार्वजनीक जाग्यार चुकीची विधानां करच्या आदी पक्षा अंतर्गत चर्चा करून ती सुटावी करपाचो सल्लोय मुख्यमंत्र्यान आपल्या पक्षाच्या आमदार आणि कार्यकर्त्यांक दिलो। भाजप नवनिर्वाचित मंडळ अध्यक्षाच्या सत्कार सुवाळ्यात मुखेलमंत्री उलयताले। भाजप प्रदेशाध्यक्ष नेमणुकीच्या घडामोडींक बरोच नेट आयला। सोमारा सकाळच्यान भाजपा कार्यालयात एका फाटोफाट एक बसका जायत आसा। प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर इत्सूक आशिल्ल्या कांय फुडाऱ्यांची भाजपाचो राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंगा वांगडा बसका जाली। उपरांत भाजपाच्या गाभो समितीची चर्चा जाली। प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर सद्याक बाबू कवळेकार, दयानंद मांद्रेकार, दयानंद सोपटे, नरेंद्र सावयकार, दामू नायक, दिलीप परुळेकर आणि गोविंद पर्वतकर हांची नांवां फुडें आयल्यात। सकाळी गाभो समितीचे बसकेंतूय प्रदेशाध्यक्ष पदाचो विशय बरोच चर्चेक आयिल्लो। माविन गुदिनो उपरांत बाबूश मोन्सेरात आणि मंत्री विश्वजीत राणेन प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर सदानंद शेट तानावडेकूच पसंती दिल्या। ह्या सगळ्या घडामोडींच्या फाटभुंयेर नवो प्रदेशाध्यक्ष कोण जातलो काय तानावडेच कायम उरता ते रोखडेच कळटले। भाजपाचो जिल्लो अध्यक्ष निवडपा खातीर 11 जानेराक वेंचणूक जावन निर्णय जाहीर करतले। ह्या खातीर उत्तर आणि दक्षिण दोनूय कडच्यान तीन नांवांची नामांकनां फुडें आयल्यात, अशी माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिली। गोंयच्या विंगड मतदारसंघांनी भाजप मंडळाच्या अध्यक्षांची निवड जाल्ली आसा, तर आतां फुडली पायरी जिल्लो अध्यक्षाची निवड। जिल्लो अध्यक्ष निवडपा खातीर 11 जानेराक वेंचणूक जावन निर्णय जाहीर जातलो। उत्तर गोंयच्यान दयानंद कारबोटकार, रुपेश कामत, राज सिंग राणे अशी ही 3 नांवां आसात, तर दक्षिण गोंयच्यान प्रभाकर गांवकर, दीपक नायक आणि शर्मद रायतुरकार ह्या नांवांची नामांकनां आयल्यात, अशी माहिती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिली। जमीन घोटाळा प्रकरणात जिता आड पेडणे पुलिशेंत एक कागाळ नोंद जाल्ली। ह्यो जमिनी घोटाळाचो प्रकार आशिल्ल्यान पेडणे पुलिशेन हे प्रकरण SIT कडेन दिल्ले। उपरांत हे प्रकरण उच्च न्यायालयातूय पाविल्ले। जितान उच्च न्यायालयातूय धांव घेत आपल्या वयली FIR रद्द करपाची मागणी केल्ली। उच्च न्यायालयान जिताची मागणी भायर आयत SITक ह्या प्रकरणाची चवकशी सुरूच दवरपाचो आदेश दिल्लो। उच्च न्यायालयाच्या ह्याच आदेशाक जितात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्ले। तशेंच आपल्या वयली कागाळ फटीची आसून ती रद्द करपाची मागणी जितान केल्ली। ह्या प्रकरण आयकून न्यायमूर्ती अभय ओक आणि उज्ज्वल भुयान हाच्या घटनापिठात जिता आड घातिल्ली ही केस रद्द करपाक लायली। मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंताच्या भिवपाची आणि रडपाची गरज ना ह्या स्टेटमेंटाचेर आदलो मंत्री आणि आमदार निलेश काब्राल चाळविल्लो। मुख्यमंत्र्यान एका वर्सा पयलीं कुडचड्यार येवन उदरगतीचे आश्वासन दिल्ले खरे, पूण फाटल्या एका वर्सासावन सगळे प्रकल्प आडखून पडिल्ल्याचे काब्रालान म्हटिल्ले। ह्याच फाटभुंयेर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना काब्रालान सांगले मुख्यमंत्र्याचेर टिका करपाचो आपलो हेत नाशिल्लो, आपूण खरें कितें तें उलयल्ल्याचे निलेश काब्राल म्हणटा। कुडचड्यात उदरगतीच्या कामाक कासव गतीन ती चालू आसा, तेका लागून आपणे हे अशें स्टेटमेंट केले, पण हाचो उद्देश मुखेलमंत्र्याचेर टिका करपाची नाशिल्ले अशें निलेश काब्रालाचे म्हणणे। मंडळ अध्यक्ष निवडटना मनोज कुमार नायक हाची निवड जाल्या उपरांत ताणें हे वक्तव्य केल्लें।
नव्या मतदारसंघात भाजपाचो मंत्री आसून लेगीत 50% लेगीत सदस्य नोंदणी जावंक ना। ही सदस्य नोंदणी कित्याक लागून जावंक ना ते कळपाक मार्ग ना। मंत्री आलेक्स सिक्वेराक परतून भाजपाच्या तिकिटे वयल्यान वेंचून येवपाचे आसात जाल्यार आत्मचिंतन करपाची गरज आशिल्ल्याचें मत भाजपा प्रदेशा अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन उलोवन दाखयला। दुसरे वटेन पर्यावरण खातें सांबाळपी आलेक्साक पश्चिम घाटांतल्यान 22 गांवूय कुशीक काडपाचो विसर पडलो काय कितें? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक पत्र बरोवन गोंय सरकाराक ही गजाल याद करून दिवची पडली। ताका लागून मंत्री आलेक्स सिक्वेरा निष्क्रिय थारलो काय कितें असो प्रश्न आतां निर्माण जाता। त्याच बरोबर आलेक्स सिक्वेरा हांकां आत्मचिंतन करपाची गरज आसा अशें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे म्हणटा। वेदांताच्या मिनाच्या येरादारीचो प्रश्न सुटावो जावपाची आस्त वाडिल्ली आसा। लोकांचो विरोध आशिल्ल्यान रातच्या वेळावयली येरादारी बंद करून दिसाची वेळ आनी ट्रिपी वाडोवन दिवच्यो असो प्रस्ताव ट्रक धनी संघटनेन दिला। मिनाच्या येरादारीच्या प्रश्नाचेर उपाय काडपाक सोमारा दिवचलच्या उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयांत एक महत्वाची बसका जाली। मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांच्या हाजेरीत जाल्ले ह्या बसकेक ह्या वेळार उपजिल्लोधिकारी तशेंच पुलीस अधिकारी लेगीत हजर आशिल्ले। लोकांचो खर विरोध आशिल्ल्यान दिवचलचे वेदांता खणी वयले रातचे वेळार जावपी मिनाचे येरादारीक ब्रेक पडला। मडकय मतदारसंघात 50% परस कमी सदस्यांची नोंदणी जाल्ल्यान भाजपाच्या मंडळ अध्यक्षाची वेंचणूक जावंक ना। ह्या प्रकरणाविशीं मडकयच्या भाजप कार्यकर्त्यांकडेन उलोवप केला। बेगीनूच 50% परस चड सदस्यांची नोंदणी करतले आनी 11 जानेराक अध्यक्षांची वेंचणूक जातली अशी माहिती प्रदेशा अध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडेन दिली। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नेमपाच्या घडामोडींक सध्या नेट आयला। प्रदेशाध्यक्षपदाच्या सर्तीत आघाडेचेर आशिल्ल्या भाजपाच्या कांय ज्येष्ठ फुडाऱ्यांची सोमारा पक्षाचो राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंगा वांगडा बसका जाली। बसका आटपून भायर सरले उपरांत अरुण सिंगान प्रदेशाध्यक्ष नेमणुकीचेर उलोवप टाळ्ळे। अरुण सिंग सांगता ते प्रमाण फकत पक्ष संघटना मजबूत करपाच्या विशयाचेरूच खंय चर्चा जाल्ल्याचे ताणें ह्या वेळार पत्रकारांक सांगले। भारतात ह्युमन मेटापन्युमो व्हायरसाचे 2 दुयेंती सापडले। बंगळुराच्या 8 आणि 3 महिन्याच्या 2 भुरग्यांक ह्या व्हायरसाची लागण जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। हो व्हायरस चीनात पातळ्ळा। ह्या नव्या व्हायरसा विशीं चड म्हायती ना। भारतांत 2 दुयेंती मेळ्ळे उपरांत केंद्रान सादुरताय म्हूण मार्गदर्शक सुचोवण्यो जारी केल्यात।
श्री शांतादुर्गा कुंकळकारीण देवीच्या वार्षिक जत्रोत्सवास सस्नेह निमंत्रण. शनिवार दिनांक 4 जानेवारी 2025 ते गुरुवार दिनांक 9 जानेवारी 2025 दरम्यान उत्साहात साजरा होत आहे. सोमवार दिनांक 6 जानेवारी 2025 सकाळी श्रीस महाअभिषेक, कुंकुमांचन, रात्री जागर, ऑर्केस्ट्रा, शिबिकोत्सव, श्रीची फुलांच्या रथातून मिरवणूक, आरती, प्रसाद व ऑर्केस्ट्रा. आपले स्नेहांकित श्री शांतादुर्गा कुंकळकारीण संस्थान कार्यकारी मंडळ, फातर्पा, गोवा. राजधानी पणजेत परतून एक फावट वेगवेगळ्या कारणांक लागून खणपाक सुरवात केलेली आसा. सांतिनेज जंक्शन ते डॉन बॉस्को हायस्कूल मेरेनचो रस्तो बंद केल्ल्यान प्रवाशांची गैरसोय जाता. राजधानी पणजे आता वेगवेगळ्या कारणांक लागून परतून खणल्या. वतात थंय धुल्ल आनी माती साचल्या. येरादारी खातीर रस्ते लेगीत बंद केल्ल्यान आता लोकांची बरीच गैरसोय जावपाक लागल्या. सांतिनेज जंक्शन ते डॉन बॉस्को हायस्कूल मेरेनचो रस्तो बंद केला. हाका लागून आता राजधानीत येरादारीची कोंडी परत भासपाक लागला. सांतिनेज जंक्शन ते डॉन बॉस्को हायस्कूल मेरेनचो रस्तो बंद केल्ल्यान प्रवाशांची गैरसोय जावपाक लागला. राजधानी पणजे आता वेगवेगळ्या कारणांक लागून परतून खणून दवरला. वता थंय धुल्ल आनी माती थंय साचिल्ली आसा. येरादारी खातीर रस्ते बंद केल्ल्यान आता परतून एक फावट पणजेच्या लोकांची सामकीच गैरसोय जावपाक लागल्या. पणजेच्या सांतिनेज वाठारांत शीतल हॉटेल ते मधुबन जंक्शन रस्त्या लागसर एक इमारती सामकार गांजाची आनीक रोपां सापडल्यात. देखून पणजेत गांजाची लागवड सुरू जाल्या काय कितें असो प्रश्न पडटा. शेनवारा पणजेच्या सांतिनेज वाठारांत गांजाचे एक रोप सापडिल्ले. ते म्हणटात ते काकुलो मोला कडेन. गवळी वखदां विरोधा पंगडान ह्या विशीं म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत तांणी हें रोप काडून व्हेलें लेगीत. उपरांत पुलिशेन अनवळख्या मनशा आड कागाळ नोंद केल्या. ताचो फुडलो तपास चालू आसा. सोमारा परतून सापडलेली गांजाची रोपां म्हणजे पुलिसेन ती ताब्यात घेतली. तशेंच फुडले चवकशे खातीर गवळी वखदां विरोधी पंगडा कडेन ती धाडून दिल्यात. सांतिनेज वाठारांत मेळपी गांजाच्या रोपां विशीं पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आशिल्ल्याचें कळटा. स्मार्ट सिटी रस्त्या कुशीक शोभेची रोपां रोयल्यात. तातूंत ही गांजाची रोपां आतां सापडपाक लागल्या. मात ही रोपां कशी आयली हाचो एक मोठो प्रश्न उप्रासला. 70 भागात धालोत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात. आयतारा 70 तालुक्यांतल्या कांय वाठारांत 5 दीस जाल्यार कांय वाठारांत 7 दिसांचो धालो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. मासोर्डे वाळपयच्या 7 दिसांच्या धालो उत्सवाक बायलो व्हडा उमेदीन वांटेकार जाल्ल्यो. ही पळयात 70तल्या धालो उत्सवाची कांय खिणचित्रां. 70 भागात धालो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात. आयतारा 70 तालुक्यांतल्या कांय वाठारांत 5 दीस जाल्यार कांय वाठारांत 7 दिसांचो हो धालो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. परवरी फ्लायओव्हराचें काम सुरू जावचे पयलींच जतनाय घेतिल्ली जाल्यार प्रदूशण तशेंच येरादारी विशीं समस्या निर्माण जावच्यो नाशिल्ल्यो अशें आपणें न्यायालयाक सांगिल्ल्याचें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगलें. फ्लायओव्हराचें काम करतना जतनाय घेनाशिल्ल्यान भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याक न्यायालयांत हजर रावपाक सांगिल्ल्याची म्हायती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिली. तशेंच ह्या विशीं मंगळारा न्यायालयांत सुनावणी जातली अशें लेगीत ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगिल्लें आसा. परवरी फ्लायओव्हराचें काम सुरू जावचे पयलींच जतनाय घेतिल्ली जाल्यार प्रदूशण इतलें जावचें नाशिल्लें आनी येरादारी विशीं सगळी जर पयलींच जतनाय घेतिल्ली जाल्यार इतल्यो समस्या निर्माण जावच्यो नाशिल्ल्यो अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगलें. सगळ्यांक वांगडा घेवन फुडें वचपी खंयचीय धोरणां मांडटना सगळ्यांची मतां विचारांत घेवपी अशी आमच्या भारत देशाची वळख आसा
पूण एका काळार सांप्रदायीक विचारसरणीक लागून भौगोलीक फाळणीकूय आमच्या देशाक तोंड दिवचें पडिल्लें. आतां परतून अशीच विचारसरणी तकली वयर काडपाक लागल्या, जाका लागून घडये आमच्या देशाच्या आत्म्याचीच फाळणी जातली काय कितें अशी चिंता आदले केंद्रीय मंत्री शशी थरूर हाणें उक्तायली. भाजपाचे माजी खासदार आणि कालकाजी विधानसभा मतदारसंघाचे उमेदवार रमेश बिधुरी हाणें परतून एक फावट अशें वादग्रस्त विधान केलां. आम आदमी पक्षाची नेता, दिल्लीच्यो मुख्यमंत्री आणि कालकाजी विधानसभेतली प्रतिस्पर्धी उमेदवार आतिशी मार्लेना सिंग हांचेर बिधुरी हाणें टिका केल्या. एका जाहीर सभेत उलयतना बिधुरी हाणें केजरीवाल आणि मुख्यमंत्री आतिशी हांचेर टिका केली. आतिशी आदी मार्लेना आशिल्ली, आतां ती सिंह जाल्यात. ताणें स्वताचो बापूयच बदलला. अतिथी बापायन अफजल गुरूची फाशी थांबोवपाचो यत्न केल्लो अशें ते म्हणटात. अतिशीचे जे बापूय आशिल्ले अफजल गुरूची ताणें फाशी थांबोवपाचो यत्न केल्लो. दहशतवादी अफजल गुरूक लागून अनेक निश्पाप लोकांचो बळी गेल्लो अशें लेगीत रमेश बिधुरीन विधान केलें. मुंबय शेअर बाजारात आयज सकाळच्या सत्रांत व्हड पडझड पळोवपाक मेळ्ळी. देशभरांतल्या गुंतवणूकदारांचें लक्ष आशिल्ल्या सेन्सेकान पयल्याच फावट सत्रांत व्हड घसरण नोंदयली. BSE अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजीत सकाळचो वेव्हार सुरू जालो तेन्ना मातशें सकारात्मक वातावरण पळोवपाक मेळ्ळें. मात कांय वेळातूच बाजारांत रंग बदल्लो आणि गुंतवणूकदारांच्या तोंडावयलो रंग उडून गेलो. सेन्सेक तब्बल 1200हून चड अंकांनी आंकड्यांनी कोसळिल्ल्याचें पळोवपाक मेळ्ळें. निफ्टीन लेगीत सदचे प्रमाण सेन्सेक्साचो कित्ता गिरवयत 400 आंकड्यांनी सकयलची पायरी गाठली. कॅनडाचो पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो पंतप्रधान पदाचो राजिनामो दिवपाचो आशिल्ल्याचें वृत्त द ग्लोबल एंड मेलच्या वृत्ताचो हवालो दीत रॉयटर्सान दिलेलो आसा. ते सोमारा म्हणजेच राजिनाम्याची घोशणा करपाची शक्यता आशिल्ली. कॅनडांत बुधवारा राष्ट्रीय कॉक्स बैठक जावपाची आसा. ह्या बसके आदींच ते राजिनामो दितले अशें जाहीर करपाची शक्यता आसा. पूण तांच्या राजिनाम्याची वेळ निश्चित समजूंक शिकिल्ली ना. ट्रुडो ताबडतोब राजिनामे दितले काय ना, नेत्यांची निवड जाय मेरेन पंतप्रधानपदी कायम रावतले हें लेगीत अजून स्पश्ट जावंक ना. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेची घोशणा जावच्या आदींच कॅगचो अहवाल प्रसिद्ध जाले उपरांत राजधानी दिल्लीत राजकारण बरेंच तापलां. द इंडियन एक्सप्रेसान कॅगच्या हवाल्याचो माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्याच्या शासकीय निवासस्थानाच्या नूतनीकरणाचेर केल्लो खर्चाचो तपशील दिलेलो आसा. आता ह्या बातमीचो आधार घेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें आम आदमी पक्ष आणि पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल हांचेर बरीच टिका केल्या. ह्या निवासस्थानाचेर केल्लो खर्च आपवाचो भ्रष्टाचाराचो आसून तो सामको निशेधार्थ आसा अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन जाहीर सभेत म्हटलें. कोरोना महामारीच्या काळात जेन्ना सबंद देश झगडटालो तेन्ना आम आदमी पक्ष शीश महल बांदण्यात व्यस्त आशिल्लो अशें मोदीन म्हटलें. भारतीय संघाची T20 विश्वचषक 2024च्या जैता उपरांत तांची आतां कामगिरी सामकीच सकयल आयिल्ली आसा.
भारताच्या ह्या कामगिरीचेर हरभजन सिंगान चिंता व्यक्त केलेली आसा. भारतान फाटल्या वर्साच्या T20 विश्वचषक 2024चे विजेतेपद मेळिल्ले. T20 विश्वचषक जिखल्या उपरांत कसोटी म्हटल्यार टेस्ट मॅचीच्या फॉर्मॅटान खेळटाना भारतीय संघाच्या कामगिरीत अचानकपणे आता घसरण दिसपाक लागला. हरभजन सिंगान ताच्या यूट्यूब चॅनलाचेर पोस्ट केल्ल्या व्हिडिओंतल्यान टीम इंडियाची टेस्ट मॅचींतली सकयल देंविल्ली कामगिरी ताणें उलोवन दाखयल्ली आसा. ह्या सगळ्याचे खापर ताणें गौतम गंभीराचेर फोडिल्ली आसा, कित्याक ते आतां कोच म्हणून कामगिरी करता. आदी राहुल द्रविड प्रशिक्षक आशिल्ले तेन्ना कामगिरी बरी जाताली अशें हरभजन सिंगान म्हटलें. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आतां राजकीय वातावरण तापपाक परतून सुरवात जाला. ह्या फाटभुंयेचेर सोमारा काँग्रेस पक्षान बायलां खातीर एक व्हड घोशणा केली. ह्या आगामी वेंचणुके आदीं दिल्लींतल्या बायल मतदारांक आपल्या कडेन वळोवपा खातीर काँग्रेसीन वेंचणुकेंत जैत जर जोडले जाल्यार प्यारी दीदी योजने अंतर्गत प्रत्येक बायलांक 2500 रुपयाचे दिवपाचें आश्वासन दिलेलें आसा. कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार हाणें सोमारा ह्या योजनेची घोशणा केली. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांकां एका तरणाट्यान सोशल मिडियाचेर शिवीगाळ करत आशिल्ल्याची आनी धमकी दिल्ल्याचो प्रकार उघडकीस आयिल्लो. धमकी दिवपी तरणाटो उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांच्याच कोपरी 5 पाखडी मतदारसंघातलो आशिल्ल्याचें आतां मुखार आयला. ह्या तरुणाक ठाणे पोलीस स्टेशनाचेर अटक केलेली आसा. धमकी दिवपाचें मुख्य कारण अजून कळपाक शकलें ना. भारतात नोंद जाल्ल्या HMPV ह्या व्हायरसा संबंधी परिस्थिती जाणून घेताना म्हायती दिवपी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयान एक निवेदन जारी केलेलें आसा. जातूंत HMPV भारता सयत जागतीक स्तराचेर आदी पासूनच प्रसारीत जाल्लेले आसा आनी विविध देशां मदीं HMPV संबंधीत श्वसन आजारांची प्रकरणां नोंदयल्लेली आसा अशी म्हायती तांच्यांनी दिलेली आसा. ह्या संक्रमणाचेर लक्ष दवरून आसात आनी भारता सयत 2 प्रकरणां भारतांत आढळून येयल्लीं आसा. अशा 2 रुग्णांनी खंयच्याय आंतरराष्ट्रीय प्रवास केला ताची अजून म्हायती मेळोंक ना. म्हणजे भारतांत आढळिल्ल्या संक्रमणाचो चीनांतल्या संसर्गा कडेन काय अजून संबंध जुळोवन येना अशें तांच्यांनी स्पश्ट केलेलें आसा. गोळावले ठाणे सत्तरीच्या श्री सिद्धेश्वर देवस्थानाचो पारंपारीक भुगत उत्सव आयतारा व्हडा उमेदीन मनयलो. दर वर्सा प्रमाण सगळ्या भक्तांनी एकठांय जावन सिद्धेश्वराच्या गुफा लागसर मांसाहारी जेवण तयार करून देवाक सांगणे घातले. जागृत देवस्थान आशिल्ल्यान सगळ्यो मागण्यो पुराय जाता अशें भाविकांचें म्हणणें आसा. सिद्धेश्वर देवाचो आशिर्वाद घेवपाक भाविकांची बरीच गर्दी जमिल्ली. गोळावले ठाणे सत्तरीच्या श्री सिद्धेश्वर देवस्थानाचो पारंपारीक भुगत उत्सव आयतारा व्हडा उमेदीन मनयलो. कांसावले दर वर्सा प्रमाण अंदूय 3 किंग्स फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. ह्या फेस्ताक फिस्ट ऑफ एम्पिफनी अशेंय म्हणटा. फेस्ताक भाविकांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लायिल्ली.
कांसावले दर वर्सा प्रमाण अंदूय बी 3 किंग्स फेस्ट व्हडा उमेदीन मनयले. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.